गोयच्या मागासलेल्या तालुक्याची आर्थिक तसेच रोजगार निर्मिती बाबतीत उदरगत जावची म्हणून गोयच्या व्यावसायिकांनी गोय आर्थिक महामंडळाच्या टर्म लोनाचो फायदो घेवचो अशें आवाहन महामंडळाचे अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे हांणी केला। या तालुक्यांनी व्यवसाय सुरू करपी व्यावसायिकांक खासा रिबेट दिवपाची तजवीज आसा अशें तांणी म्हळां। तशेंच बायलां आनी अनुसूचित जमातीच्या उदरगती खातीर लेगीत ईडीसी वरवीं वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायिल्ल्यो आसात अशी माहिती तानावडे हांणी दिली। गोय आर्थीक उदरगत महामंडळ आता आत्मनिर्भर जाला ते सरकाराच्या निधीचेर निंबून ना अशी खोस तानावडेन ह्या वेळार व्यक्त केल्या। आमचे कडेन वेगवेगळे सरकाराच्यो स्कीम आसा, लोन म्हणजे चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना आसत, त्यानंतर गोवा ट्रायबल एम्प्लॉई जनरेशन स्कीम आसत ST बांदवंक लागून, आनी बाकीच्यो टर्म लोन आसा, प्रोफेशनल लोन आसात, पर्सनल लोन आसा। पर्सनल लोन आमी गव्हर्मेंट सर्वंट एडेड स्कूल हांकां दितात, ते अराउंड मॅक्झिमम लिमीट 15 लाख आसा। पण बाकीचे टर्म लोन जे आसा त्याच्या भितर सुद्दां आमचे कडेन स्कीम आसा। म्हणजे एखादो हांगा आमी जे बॅकवर्ड तालुका जे आसात अशें आमी म्हणलें की त्या तालुक्या भितर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावं जाय आनी लोकांनी आपले धंदे घेवन थंय वचूं जाय म्हणून आमी जे तालुके तेच्या भितर पेडणे तालुका आसा, सत्तरी तालुका आसा, बिचोली तालुका, धारबांदोडा तालुका, सांगे, केपें आनी काणकोण हे जे तालुके आसात, ह्या तालुक्या भितर एखाद्यान जर टर्म लोन घेतलो, एखादी फॅक्टरी घालप अशें ठरयलें जाल्यार ताका थंय आमी 5% ताका हें मेळटा, रिबेट मेळटा एडिशनल। आमचो रेट ऑफ इंट्रस्ट समजा 9.5% समजा आसा अशें धरलें जाल्यार त्याच्या भितर स्टेट अवे 9%, 5% हे ताका स्टेट अवे हे मेळटा, रिबेट मेळटा, आनी त्यामुळे ताका ते 9% वयल्यान 4.5% भरते। समजा तो बिझनस एखादो गोंयकार करता आसत जाल्यार ताका 2% रिबेट मेळटा, 5 + 2 7, आनी महिला जर पार्टनर आसली जाल्यार आनीक 2%, म्हणजे 9% रिबेट ही एखादो जर बॅकवर्ड तालुक्या भितर धंदो करपाक गेलो जाल्यार ताका ती मेळटा, आनी केवळ 0.5%नान ते लोन मेळटा। त्यामुळे सरकाराचो प्रयत्न आसता की मॅक्झिमम लोकांनी ते अवेल करचें आनी अशा पदा भितर तांच्यांनी हे सुविधा लोकांक लागून उपलब्ध करते। तातूंतल्यान एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता आनी डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट इकॉनॉमी थंयची वयर सरपाक ताचो फायदो जाता।